ಶಿವಾಂಗಿ ಪಚಾಯಿಲಿ ಹಾ ನಕ್ಕ ಅತ್ತ ನಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಚಿ ನೆನ್ ಪಾಯ್ ಜವಮಣಿಯದ ಶಿವಾಂगी पचायली हाँ जयशंकर जयशंकर या सूर सुरू करूया. कोरिया ह्या रेकॉर्डिंगाची की गडबड झाल्या ग. एक समथिंग गडकल येत कल बघा काय रेकॉर्डिंगाचे कल असं सूर कर हाँ हां रेकॉर्डिंग करते मग काही कनी रेकॉर्डिंग काय ना सूर करता. हाँ ओम स्वस्ति श्रीमन महागणपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्यैसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. मला वाटते अंतरी वसावे तुझ्या आत्मबोधासित्वा बोध रावावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराज या सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रीरामा रामा मी तव दास दास म्हणवी माते कशाचे भय जाईन ज्या सुखघना रामा जाईन ज्या सुखघना होईल तेथे जय. रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे नाही दुजा तारक रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी तू तात मी बालक तू तात मी बालक तू तात मी बालक. श्रीराम. आजी खुशी जाता असं सगळ्यांना स्वागत करता मग त्या ग्रुपार कल्लें घालची करनी हांवें तुमकां कालचो कार्यक्रम तुम्ही एन्जॉय केला आसतलोची अशें दिसता म्हाका. कालचो कार्यक्रम कशें दिसलो सर्वांक आनंद जालो की ना. भजन म्हणटा म्हणटनाची आनंद मेळतो गेलो. हां तावळी आंगार रोमांच उबरले. आमगेले पद कशी जालें आसतलें बा म्हण हें विचारचेंच ना. सेवाभाव आणि समर्पण होय की नाही. तांतू म्हणटना अंगारातली रोमांच उबरतात की आपोआप त्यांची सर्टिफिकेट असतात श्रीरामाला मेळलेले. सगळ्यांगल अभिनंदन. भोगण जाल कार्यक्रम सगळ्यांगल अभिनंदन. असो आज आमी आतां आयच्या आज तिसरो समास घेवचो सो ताका आमी सुरू करूया. हां पहिले दोन खंयचे हे घेतले. पांच समास असत हे आत्माराम ह्या ग्रंथांत जाल्यार इतले कोमलपणाने कशी कांट्यान कांट काडका तशी समर्थांनी आमगेल मनांतले पुरे अडथळे दूर जावंका तेवें दुख्ख नाशी लोणयान तुला गळकाळिल्ले वरी गोमटे करून काडता असत. तर पहिलं हे आशिल्लें त्याग निरूपण. त्याग पहिलं समासूच त्याग. तांणी पयलीं म्हणल्यांची की अधिकारी कोणू दासबोधू आणि सगळ्याचो सखोल अभ्यास कोण सुद्दां मनाच लोकांचो अजुनी थोडे कलकी बाकी वरल्या तेमी तांकां सम आत्मज्ञान जायना. आतां आत्मज्ञान जाल्लेले मनुश्य म्हाका आत्मज्ञान जालें म्हणचो ना पण सद्गुरूंक कळटा न्ही तो खंयचे स्टेजार आसा तें आमगेल्या गुरूंक कळटा. तर तांणी उद्धवाल निमित्त करून आमकां सांगल्या की अजुनी तुगेल्या वागण्यान तूं कितले पडका तितलो फरक पडनी
कले जाल्ली की कोणे कले उरलेली की तुका अजुनी चॉईन जाता वय की न्ही. अहंकार खंय की हांव रे म्हण वयर येता वय न्हय. ते फायन ट्युनींग करता तो अहंकार अजुनी वचचो न्ही. आनी हें सहज आसा. आमगेलें मन आसा, मन हो शरिराचो भाग आसा, मन हो अंतकरणाचे भाग आसा जाल्यार तो शरीर आसता तेन्ना मन आसता. बाह्य मन आसता न्ही तें शरिरा सांगातीची वता बहिर्मन. तर ताका तो अहंकार चिकटून बसता. आतां हाजे विशय केलो की त्या नाशिवंत केलेस की ताजो त्याग कशें करचो म्हण तो विशय आसा. हे इतले 5 समाज सांगचे प्रयोजन केलें, कारण केलें तरी आमगेल वृत्तींतू आमगेल स्वभावांतू फरक पड न्हू. हां, आमगेल आत्मा परमात्म्याच्यांतू लीन जावंका, आमकां आत्मज्ञान जावंका. आत्मज्ञान जावंची म्हळ्यार खंयच्यान येवचें न्हय तें. हां, तें स्वयंभू आसा, भितर आसा. जाल्यार आमीची तो परमात्मा आसा ती हाजे आमकां प्रत्यक्ष जाणीव जावंका. आतां उद्दां हून आसा की ना हें कशें कळटा. थंडींतू उद्दाक हून आसा की ना कशें कळटा. आमी हात लावन पळयता ती, किंवा गिजर चालस की ना पळयतात तें जालें, पण हात लावन पळयतात. आनी प्रत्यक्ष न्हाताना आमकां तें कितपत हून आसा हाजो अनुभव येता. कमी आस की जास्त आस की, मोर दॅन रिक्वायर्ड, लेस दॅन रिक्वायर्ड, वय की न्ही. तशी आमगेलें फायन ट्युनींग कितलें थाय जाल्ल्यां हें प्रत्येकाक स्वताक कळटा. कशी जावप तें जावंका मुखार आमी सुधारका. हां, हान तुका लेसो एक बाजू अजून थंय आमगेलें द्वैत आसा. द्वैत आसा म्हणूच आमी जिवंत आसा देहान. देह हीच एक माय आसा. आमी मायेचें स्वरूप जाणून घेतलें. ही देह हीच आनी देहांत आशिल्ले जे पार्ट्स आसा ती ते पुराय मायाचे आसा. जे जे दिसता ते माय आसा. तातूंत वस्तुनिश्ठ माय आसा. म्हणजे जी जी वस्तू दिसता, सजीव निर्जीव झाड दृश्य पुराय ती सगळी माया. हां, कडे व्यक्तिनिष्ठ माया. आमगेल रिलेटिव्ज, आमगेल अमुक तमुक सगळे फ्रेंड सर्कल, आस बापूसू फॅमिली, ही वय सगळी माया. मागीर आमगेल देहान तांगेल देह पळयता ती. तांगेल भितर परमेश्वर आमकां अजुनी दिसता जाल्यार तर की जावंका तितलें दिसना. तें दिसता. आनी मनांत कल्ले आमकां सांगा. ते एक हें कले तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया रे. कर ले जगत से प्यार बंदे कोई नहीं है पराया रे. तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया रे. कर ले जगत से प्यार बंदे कोई नहीं है पराया रे. तुझ में राम. एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है. ना जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया रे. तुझ में राम. अति माय कशी बदलत पळया. काली ते श्रीरामाला रामलल्ला गेले प्राणप्रतिष्ठा केली. थंय लंडनांत आमी कल्ल पळयलें युरोपांतू. तो प्रायम मिनिस्टर, इंडियन प्रायम मिनिस्टर जाला थंय युरोपान. ज्या ब्रिटिशर्सांनी आमचेर राज्य केलें आनी आमकां पांया तुडयलेलें, हां, ते आमकां आतां स्वातंत्र्य मेळचे भितरी आमगेल्यांतलोच एक थंय तांगेल प्रायम मिनिस्टर जाला. आनी तो काली तोग्गू बैसून रामागेल भजन म्हणू लागिलो स्वता. म्हळ्यार कितली खुशी खबर. जशी राम कशी करून घेता आमचें कशी करून घेता हें आपोआप दिसता. खंय गाडी वतस ताजे खातीर बाकी स्टेशन दिसतात न्ही. बरोबर आसल्यार बरोबर स्टेशन दिसतात. वाटेर वयल्या आमगोत आसता ती कशी आसा ती म्हण. इंडिया सुदारची आसा की ना म्हण दुसऱ्यान सांगता म्हणना. आनी कोणे कले म्हणलें म्हण आमच्यान कलो फरक पडना. पण एकच सांगता की आत्तां आमगेली जबाबदारी वाडल्या.
राम लल्लागल प्रतिष्ठापन जायत धरून ह्या जबाबदारी जाणीव आमकां केन्नाय नाशिल्ली. आत्तां आमी ट्रस्ट योगा म्हणटात न्ही, हां, ते आमी आतां नानीन सांगिल्लें. ही ललितागल माय आसा न्ही, ती एक सेंट आशिल्ली. ती आमच्या दोळ्या मुखारी तिने प्राण सोडले, हां, देह दवरलो जाल्यार आनंदान सगळ्यांक आशिर्वाद दिवन गेले पावले. ते कले DSM म्हळ्यार डिसिप्लीन आसता, ट्रस्ट योगा, डिसिप्लीन, सत्संग आणि मेडिटेशन, हे 3 गोष्टी आमगेल्या आयुश्यांत आसत की ना हीच आमगेलें साधन आसा. सहज जगचें, सहज डिसिप्लीन आसता, सहज खंय वतन कले घाणेरडे दिसलें तें साफ करचें आपोआप. तें एक शिस्त आसता. बाकीचे धर्मान तूं इतलें तांगेलें हें ना, आत्ताच जाल्यार धर्म आसत ते आमचो सनातन धर्म आसत जाल्यार कल जाता हें जें आसात काल सुद्दां जें केल्लें प्राणप्रतिश्ठा तें निर्मीत चैतन्य आसा. लाखो लोकांनी थंय वचून तांकां श्रद्ध अर्पण केली आणि हांनी सुद्दां ही एनर्जी कलेक्ट केली. इकरे दिवस अनुष्ठान करून नरेंद्र मोदीने आणि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस ही समर्पण केलं ताणें ताजें त्या मुर्तीन ताणी प्राणप्रतिष्ठा केली. नॅचरली ताणें चैतन्यमचें सहज जाल्यार एक सांगता हें निर्मीत चैतन्य आसा. हें टिकोवंक जाल्यार आतां तांणी ट्युरिस्ट हें म्हूण केल्लें तो स्पॉट केला तें सगळें ठीक आसा. ट्युरिस्ट म्हूण वतले, ताजें इनकम वाडलो, लोकांक नोकरी मेळ्ळो थंय, तें बाकी सगळें ठीक आसा. पण मुख्य पर्पज केलें तें पिलग्रिमेज आसा. हां, तें तीर्थक्षेत्राक आमी वतसत हें विसरचें ना. थंय बसून डिसिप्लीन पाळचें, सत्संग करचो. सगळ्याक सत्संग व्हड म्हळ्यार नामस्मरणात संग. ताका कले तबला पेटी लागना, कले लागना. मनान नाम घेतच मेडिटेशनान गुंग जावन वचें आनी त्या राम लल्लागल दोळे पळोवचे, आहा हा कितलें गोमटें. आनी थंय बसून कोणा साथ दिनात. म्हाका समजा थंय अयोध्या वचूं साथ दिना, मगल भितर तो राम लल्लाच न्ही. आमी प्राणप्रतिश्ठा आमच्या हृदयांत करता. हांव केली काल, आमी सगळ्यांनी केली. तिवय आमगेली श्रद्धा थंय आसा. ते आमचल्या जी कांय सान मुर्ती आसा ती श्रद्धा तांत उमतून आमी ताजी पूज करता. कल्लेक जेवतना त्या देवाक दाखोवन आमी खावंका, देवा तूं दिलें म्हाका कितली कृतज्ञता. आमगोत तसो तेवें एक तें ब्रह्म न्हय, परब्रह्म न्हय तें, ती चंचल माया, तिवे चंचल माया जाल्यार ईश्वरी शक्ती असती. तोच ईश्वर आसा. ती मायेची शक्ती घेवन आयल्या आणि आपणागले एक अंश आत्मरुपाने तांणी प्रत्येक दृश्य निर्माण केलें, जीवसृष्टी निर्माण केली. त्या जिवांत घाल्ले, ताका सजीव केले, तांकां तेज दिल्लें. हां, आनी त्या देहांत एक बुद्धी नांवाची चीज आशिल्ली. ती बुद्धीन तुजी शक्ती भरली. खंयच्यान आयली ती शक्ती? आत्माचें तेज, आत्मतत्व त्या ईश्वराने आमकां दिल्लें, आमकां सजीव केल्लें. त्या चारडाक आवसूल पडटा आसतना सजीव केलें. हां, आनी मागीर तें जेन्ना भायर पडलें ता वळी ते प्राण प्रतिश्ठा म्हळ्यार कल्लें की प्राणांची गरज आसा. प्राण हे वायू आसता, हव आसता जाल्यार तेन्ना तें जें हें जाता न्ही तो प्राण हें हनुमंतागलें म्हत्वाचें नांव आसा. प्राण म्हूण एक तागेलें नांव आसा आनी तो शिवागल अंश आसा. तें आमी श्वासोश्वास करतना आमगेले भितरल्या श्रीरामाक तो मेळटा आनी चरणामृत पिता, तांतूं एक जाता. तावळ तें आत्मतत्व जें आसता त्या आत्मतत्वाक कले हें जायना जाल्यार ज्या आमगेल्या ईश्वराक आनंद जाता. ताणें तें आत्मतत्व थंय दिल्या न्हय आनी आमकां बुद्धी दिल्या. त्या आत्मतत्वाचो प्रकाश, तें प्रिझमशें एक लोलक आसता न्ही, जशी इंद्रधनुश कशें निर्माण जाता. पावस पडटना ते लोलकशे थेंबे आसतात न्ही, तांतूंतल्यान ती स्लॅंटींग रेज अशी पडटा. ती हांव नायगारान पळयल्या. आमी इंद्रधनुश म्हळ्यार अशी कमानशी पळयतात धनुश्यावर. थंय नायगारा आनी असली सरोवर पळयल्यार जेन्ना स्लॅंटींग रेज पडटात न्ही, गोल 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 हजारो इंद्रधनुश्य. अरे कितले म्हूण पळयशी.
कितली म्हूण खूश हें करची जाल्यार ती माया जोपर्यंत पावस असो, जोपर्यंत तें पडता असो, ताजें हें उठयत असो, जोपर्यंत ती किरण आसा ती तोपर्यंत. तशी ते जे परब्रह्म आसा तातूंत जी माय आयली, ईश्वरी शक्ती, ती शक्ती तिने त्या बुद्धी मार्फत ताजी प्रतिबिंब पाडयल्या म्हणजे देह भरी, आणि ताजी इतली प्रभा सगळी शरीरभर पसरली. तो चिदाभास, तो आभासूची आभास, ही वय मायाची. ईश्वर ही वय माया. म्हळ्यार कळ्ळें, ईश्वर म्हळ्यार राम कृष्ण हे जे जे देह धरून आयले ती माया. ताची भितर तांगेल सुद्दां आत्मतत्व ते चलयत न्हय. देहांत आसता म्हणसर ते मायाची. जाल्यार तांच्यान ताणें आमच्यान फरक केलो. ते स्वंत घरांत राबता ती, आमी भाड्या घरांत राबतात. थोडक्यात एक उदाहरण दिवचें जाल्यार, भाड्या घर असल्यार धड रेशन कार्ड सुद्दां मेळूंक त्रास जाता आमगो तसो. तशी भाड्या घरांत असल्यार खंयचेय वेळार आमकां घालोवचें जाता मालकाक, वय की न्ही. हें आमकां कळका की हांव म्हणटल्यांक गर्व करतन आज असं फायना जाता, गप्प जाता. तेमी ती डोळ्यांनी बघतो, ध्वनी परिसतो, कानी पदी चालतो, वाचेने बोलतो. आम्ही सगळे हे मधुरही वाचे आम्ही बोलतो. हातांनी बहुसाल काम करीतो, विश्रांती ही घ्यावया, झोप सुखे घेतो, ही ईश्वराची दया. फिरून उठतो, रात्री झोपतो, फिरून उठतो, ही ईश्वराची दया, ती कृतज्ञता. अरे आत्मतत्व आमकां निगदायता. नमस्तस्यै निद्रारूपेण संस्थिता. न्हीद येता आमकां, दोळे मिटून येतात, गाढ न्हीद पडटा. कोण त्या निगदांत आमकां श्वास चलयता सांगा पळया? तें आत्मतत्व. तें चलयत आस, तें आमकां तें स्वयंभू आस. तांतू परब्रह्मय आस. परब्रह्म जड निर्जीव सगळ्यांत आस भरल्या. तें ब्रह्म. आज आमी तो एक हें करचो. आतां कोणाक आत्मज्ञान जाल्लें तो मनुश्य केन्ना म्हणना म्हणटा. आपण म्हणना तो म्हाका आत्मज्ञान जालें म्हण. कळता कशी? एखाद मनुष्य गरीब आस की श्रीमंत आस हें कशी कळटा? ताका स्टँडर्ड ऑफ लिविंगा वेल्यान कळटा. तशी आत्मज्ञानी मनुश्या गेलें हें कशें आसा म्हूण कशें कळटा आमकां? तागेले विचारसरणी वेल्यान कळटा. विचार तोवे करता जाल्यार योग्य विचार करता. आमी मार खाल्यांत अयोग्य विचार करून हांव करून विभक्ती प्रत्यय घेवन आमी तोगूत आयले. लास्ट टायम सांगिल्लें हांव आस मागीर म्हाका हांव आस म्हणा, पण हांव एक विंगड आस. हांव म्हळ्यार म्हगेलो देह म्हळ्यारच हांव. मागीर म्हाका देहा लागील केलें पूण जायची न्हय. हांव म्हळ्यार देहूची, तर म्हाका जाय आनी हांव तें मेळयतलो ही जिद्द. हांव तें म्हाका जाय म्हळ्यार बाय हूक ऑर बाय क्रूक. कोणाक गोमटे करून मेळो वेद नाल्यार लुबाडून खावन घे वेद, कशी कर येद. आनी तें मेळ्ळें की पळय हांव मेळयलें. रावणागेलो कथ प्रख्यात आसा. इतलो व्हड शिवभक्त तो एक अहंकारान फुकट गेलो. फुकट वचनी ताणें विरोधी भक्ती केली म्हण जाल्यार दॅट इज अ पार्ट. तो भक्तय आशिल्लो जाल्यार आमी कंप्लीट विभक्त जालेले आसत. विभक्त जालें ती. तर कशें करचें? करचें मागीर हांवें केल्लें जालें कडेन मज्ज खातीर कोणें करका, हें करका तें करका. मज्जान थावनूची सगळी एनर्जी लोकांक मेळटा आस. हांव विवेचन करता म्हूण लोकांक आयकूनचें मेळटा. अरे 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 कितलो अहंकार केन्ना पडचो तो? तें गण पडका नाजाल्यार आमकां मुखार वचूं जायना. आज आमी त्या हिमालयाच्या पायथ्यार आयल्यात. आत्माराम स्टडी करतात म्हळ्यार आमी हिमालयाच्या पायथ्यार आयल्यात. तावळी त्याग कल्ल्याच करचो. माय म्हळ्यार कसलें हें सगळें समजून घेवन कल्ल्या म्हळ्यार हें कशें आसा. हिमालय चडचें म्हळ्यार प्रत्येक वेळे अनप्रेडिक्टेबल क्लायमेट आसता. तशें आमकां संवसारांतू अनप्रेडिक्टेबल प्रॉडक्ट हें येता ती कळ्ळें डिफिकल्टीज येता ती.
आयचे क्षण समस मुखार क्षणा कल्ल वाण दवरल्या आमकां अंदाज सुद्दां येना एक्काच एक जाता बरें जाता वायटय जाता जाल्यार बरं जालें तर की आमी एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत हो आमगेलो मोठो असो अनेक एकान ह्या लेवलाक आत्मारामाच्या हाका आमी एक ॲड केया की दीस टू शॅल पास हेवें वच्चेस हो एक मोठो आमी आज धरून एक वणटीचेर बरोवन दवरात किंवा कागदाचेर बरोवन खंय तरी बागलाक खिचयात नित्य उठायल कितें वाचचें दीस टू शॅल पास आमी बरे हांत तसं बरे मुडांत असलेली दीस टू शॅल पास दीस टू कॅन पास नाल्यार अगदी वायट परिस्थिती आसा कोण यो कसले जीव काण घेवया म्हूण दिसता त्यामुळे दीस टू शॅल पास बी ऑन द ग्रावंड हें कळत आमकां तेवें आमी करया हां तर तशी आतां त्याग करचें म्हळ्यार कसलें पयलीं त्याग निरूपण आशिल्लो तांत कसल्याच त्याग करूंक सांगिल्लें थोडें आमी रिविजन करया कसल्या मागीर एकदम वचूं जायना हें करता खंयचें थंय क्लायमेट कशें आसतलें हें कशें आसतलें आमगेल्या इंडियांत आमी म्हणून नये जाल्यार क्लायमेट आज कालचे के समय येता म्हणा क्लायमेट म्हूण येता त्या लोकसत्तेंत भविश्य म्हूण येता आठवड्याचें एक थोडे खंय येता जाल्यार मस्त तितलें बोगसय आसता आनी तांगेलें कारणय तयार आसता ती हें आमी सांगिल्लें तें कल खातीर जाय न्ही म्हणून ती कारणां सुद्दां तयार आसतात तांगेली कशी जावप आतां आमकां त्याग कशी करचो कसलेच करचो तरी मालकी हक्काच त्याग करता समर्थ सांगता ती जें तुका नाक्का ताजो त्याग करी कळ्ळें जें तुका नाक्का कुडा कचरा तुका उपयोग ना आनी तूं गोत्तसो हें कळ्ळें म्हळ्यार कसल्याच त्याग करता हां जें तुका नाक्का पळय ताजो त्याग करी जितुके काही नासोन जाईल जें नासून वता कळता तुका पेरिशेबल कलकल पेरिशेबल आसत नजर फिरायल्यार कळटा आमगेलो देह तरी पयलीं पेरिशेबल आसा कारण ताका उत्पत्ती स्थिती आनी लय आसा जी माय आसा ती पुरे पेरिशेबल आसा फक्त ईश्वरी माय आसा न्ही तिवय लॉंग टर्मांत कड्डेर ती विलीन जावची आसा पण ताजी पयलें दॅट इज व्हेरी युजफूल कोणाकय हॉस्पिटलांत रावचें पसंत आसना हौस लागनी जाल्यार सिक्क जाल्यार मदत म्हूण हॉस्पिटलाचे आसरो घेवंक लागता हांव घेतिलो बरें जावन आयलें म्हूण आतां हें मेळटाच आमकां वय की न्ही ना हांव वच्ची ना हे सगळें माया तुगो तसो ते डॉक्टर पुरे मान घालता ती पासपोर्ट दितात वयर वचचो म्हण असो सुद्दां कोणकी सांगिल्लें तेवें कोवीड काळांत वचुलेलो जाल्यार बरें जावन आयलें न्हू हें कोण बरें केलें त्या ईश्वरी मायेन केलें ईश्वरी मायेन केलें त्या रामाचेर म्हजी श्रद्धा आशिल्ली राम नाम घेवच्या खंयच्याय देहाच्या अवस्थेंत आमी राम नाम घेवचें जाता कळ्ळें मागीर तें मनांत आप्यापी चलता चलका कळ्ळें तर तांणी सांगलें की नाशिवंत तितुके देसी हां जितुके काही नासोन जाईल जे अशाश्वत असेल आणि तुझं समागमे न येईल तितुकेच द्यावे मज तुक मन वतना घेऊन वचू जायना तितलेच घे आम्ही एक खोळ घेतलं एक पिशवी घेऊन भाजी हाडू वचुली हां आयदर मस्तफंत आमकां पिशवी कमी पडटा ना जाल्यार पयशे कमी पडटात उधार दिवच्या तयार ना तर तितले हांत आमकां कितले घेवचें जाता तितलें घेतात की न्ही आमी एक पंथ हांव ते मातशी विणलेली पिशवी येताले आनी दुसरी कडेन नाशिल्ली ती एकच मेळ्ळी म्हाका ती घेवनच उरली आनी घेवंक काकले मुर्खावारी वटाण घेतलें तो भाजीवाला हांसच्या लागलो मैडम वो जितना बचेगा ना उसकी भाजी करना म्हळ्यार जोक अपार्ट जाल्यार अशी मुर्खावारी हांव वागली तुमी वागना तितून बुदवंत आसा ती म्हजे पेक्षा मस्त बुदवंत आसा तुमी जाल्यार अशी सांगलें म्हळ्यार अशें जाता कळ्ळें तरी तांणी सांगलें ते जितुके काही नासोन जाईल जे अशाश्वत असेल तुझं समागमे न येईल तितुकेच द्यावे मज हां नाशिवंत तितुकेची देसी तरी पदप्राप्त निश्चयेसी त्यात मध्येही लालूच करीशी तरी स्वहित न घडे कळवें आणि शिष्य म्हणटा हरकत ना तू म्हाका तें दिल्यार हांव तुका
तू खान तू व्होरून घालता तरी मी घालीन रे तुझला जेथील तेथे त्यागीसी सकळ वैभवाला. ह्या मायेचे वैभव तुक दिसतं पळयतात सगळ्याच त्याग करी. हां तरी तो म्हणता मागीर कल्ल्याचो त्याग करचो. पुऱ्या शरिरात त्याग केल्या हांव जगची कशी, हांव खावची कशी पिवची कशी. तर तांचा कल्ल्याक आतां आमचे असले आमी तुमकां सांगू आयल्यान ती. हां कितले जाण रियलायज सोल फिरतात ती सेंट्स फिरतात ते कला आत्महत्या करतात वे ते दुसऱ्या खातीर ते स्वताल घरांत राबतात आनंदाने. तशी तूं आनंदान राबतलो त्या आनंदाची डोहान तुका बुडोवका जाल्यार हां तूं हाजो त्याग करका. नाजाल्यार तुका थंय एंट्री ना. नो एंट्री विदाउट परमिशन ऑफ अवर सद्गुरू. डोर क्लोज्ड. कळ्ळें तेमी ते दिवकाची. तो शिष्य म्हणे जी लिधले स्वामी म्हणती म्हजो पद लाभले पद लाभले लाधले. आता तू आपुले काही मानू नको. तू म्हाका दिल पळय कुडा कचरा म्हाका मेळ्ळो. आत्ता तुगल प्रॉपर्टीचे हें कल म्हणटात ताका मालकी हक्क सोड दी. अजिबात अजिबात घेवच ना. तुगल कल्ले ना हां तूं. पण हांव तुगल योगक्षेम चलयतां. सद्गुरू ही एक माय आसा ती कनवाळ आसा. तो ईश्वरू श्रीराम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. हां तांगेला मिकल करता ती योगक्षेम वहाम्य खांद्यार व्हांवता तो तशी. कळ्ळें. आत्तसले रामाक आमी त्या ईश्वराक आमी शरण वचका आनी आमचें थंय कोरून घे देवा. त्याग मजमीत करूं जायना. कशी करचें तें तूं सांग. तावळ कलकल त्याग करचें ताणें विचारलें. नाशिवंत कायम या टाकावे ते म्हजं स्वामीने सांगावे. म्हजं दातारे करावे आपण आयसे. हां तुम्ही तास त्याग केला तुमकां सगळें मेळ्ळें तर म्हाकाय इच्छा आसा म्हाका सगळें मेळका म्हणून. तावळ ते पयलीं सांगता ती एक तरी सावधान जा आनी तुगेलें मेळोवचें ना तुका. तुगेलो हक्क आसा तुगेल भितरीच आसता तें आस हाजी तुका प्रत्यक्ष जाणीव जावंका. हेंच आत्मज्ञान. ज्ञान म्हळ्यार कांय न्ही ती जाणीव हें ज्ञान. ते आपोआप कसले अडथळे येतात न्ही ते पयलीं काण उडय न्ही उडय. आमी सगळें घेतात वे घेना ती हांतू लोखंड मातयेन थावन आमी काडटात ते ढेकळं भांगार सुद्दां तशी काडटा ती आनी तें तापयता ती ताजी मळी पुराय वता. लोखंड जर प्युअर लोखंड जालें कड्डेताक परिसा स्पर्श जालें सद्गुरूंक स्पर्श जाल्यार ताजें भांगार जाता. तशी तुका ज्ञान जातलें जाल्यार ताजे खातीर तुगेली मळी वचका की ना. आं माया गौरीने तें करून दाखयलें आनी तिणें तें मळी काडून तो सगूण गणपती तयार केलो आनी आपणाक प्युअर तेज जें आसा न्ही तें प्रत्येक जिवांत घाल्लें आनी तुमकां जिवंत केल्या. हें गोतस वे अशी. तर अनंत ब्रह्मांडा ऐसी ढिसाळे ते माये गेली. हां तांत हांग कलकल घालें पुरे त्याग करी ताणें सांगलें. हां त्याग कलकल्याच करचो. मालकी हक्काचो त्याग करचो. तूं कल्ले म्हाका फिजिकली दिवंका म्हूण ना. फक्त तुगेल सगळें भाडोत्री आसा हें मान्य कर रे देवा. आनी अशाश्वत जें आसा ताच जो मालकी हक्क सोडी. मालकी हक्क सोडची म्हळ्यार कल्लें आसक्ती सोडची. तें हांवची म्हाका जायची मगल तें ही आसक्ती सोडी. मगल न्हय हें कळका. दोन चेडवां शेजार घरा खंय की फीर वचूं लावसूं सांगा ती आनी तिन्न पाप ती सान्न चेडवां न्हय म्हणून आपणाल्या तो हडड्ड चेडूं नात्र हड्ड जालें तांगेली खेळणी काडिली. ती खेळणी घेवन ही चेडवां झगडटा ती हें मगलें तें मगलें करून झगड मारामारी. शेवटी आवसून सांगलें हें तुगेलें न्ही तागेलें न्ही चला घारा हें तिगेलें आमगेलें न्हयच तें आमी आमगेलें घार वचा अशी. आतां ही खेळणी चिकी आमी होड जायना पड सुद्दां तेवे देहांत ती आवस देहांत आसा तर तिका कळटा. लांकडां खेळणी जर असली हां तर ती आवस तें लांकूड म्हूण पळयता. चेडवां ती खेळणी म्हूण पळयता. कसती गोडो सगळें पळय की न्ही. तें किचन वेर म्हूण येता ते पुऱ्या फटी फटी च्या करता ती पिवन पळणे म्हूण आनी पिवच्या दिता ती. हां तरी म्हजी असली हांव एन्जॉय करतालें चेडवान तशें केलेलें तेन्ना. कितलो बरो जाला गो च्या कशें केलो म्हाका शिकय हं म्हणून अशी खुशीच ती चेडवां खुशीच सगळें कळ ताका म्हणटा ती बोलाचीच कडी बोलाचाची भात खाऊन या पोट भरावे कुणाचे. जाल्यार
हान तू सुदैर पोटभर आनंद त्या चेडवा मेळटा आणि आमकांय आनंद मेळटा तें पळयतना, हय की न्ही? तर आमकां आनंद हो म्हत्वाचो आसा. आमचे खातीर कल जावंका आनंद जावंका तेमी ती अशाश्वता त्याग करचो म्हळ्यार फिजिकल त्याग करची न्ही, तांतूल आसक्ती, तांतुल्या मालकी हक्काच त्याग करचो. देहाचो त्याग करचो म्हळ्यार देह आमकां वापरच्या दिला. हांव म्हळ्यार देह न्हय, देह हें माध्यम असो. मगल हें पुराय करचे खातीर आमकां लोन दितात न्हय, देव न्ही बँक लोन दिता. हां, लोन घेवन आमी कलकल आमगेलो बिजनेस करूं भायर सरतात. त्या लोना मीत आमकां बिजनेस करूं जाता म्हटलें, नाल्यार पयशे सत्वे ते घेतले आनी केले. तर ताची एंड यूज पळोवंक न्हय, ते चार्ज करतात, इंट्रस्ट चार्ज करतात ती. तशी त्या ईश्वराने, रामाने, कृष्णाने, त्या ईश्वरी मायेने आमकां देह दिला, तो जिवंत केला. हें निश्चल परब्रह्मान कर. तांचो जे प्रतिबिंब पडल्या हातूं अवकाशांत, ती चंचल माया ती हें जाल्या, कळ्ळें न्हय? तर ती चंचल माया ती आमगेलें शरीर चलयता भितर बसून, कळ्ळें न्हय? तर तेमी ती हो देह आमकां वापरच्या दिला म्हळ्यार आमी पयलीं तर ताजी काळजी घेवंक आनी कल खातीर दिला, ताजें प्रयोजन केल्लें. तर इट इज अ मिडियम. आमी वतना आमगे सगळें अंतकरण आनी ते सूक्ष्म देह भायर पडटा आनी देह हांगा पडटा, कळ्ळें? वासनायुक्त वासन भरल्यार ते वासना सकट देह वता आनी तें वासन पूर्ण घेवच्याक परत पूर्ण कोण घेवच्या परत देह घेवंक लागता. कडेन तें वासन पूर्ण जावच्याक पशुवार जर वासन आसली एखाद्यागेली तर ते पशु योनींत वता. मनुश्यांगेल बरें करका ही जर सदिच्छ असली तर त्या त्या प्रमाण तांकां बरबरेची शुचीनाम श्रीमतां गे योग भ्रष्टोपी जायते खंय. तशी योग भ्रष्ट मुनी बऱ्या छांत येता ती, संत जावन येता ती, कळ्ळें? तशी तरी आतां हें करतना जे आपणा सांगात याना न्ही, तांतूल मालकी हक्काच त्याग करी. आसक्ती दवर नाका, सगळें वापरी. गेलपंत हें सगळें सांगल्या कड्डेरी. आतां माय म्हळ्यार कहलें, मायेच दुसरो आयलो. थोडक्यान सांगता, माय म्हळ्यार त्रिपुटी. पयलीं आयली कशी माया, प्रथम स्फुरण जालें. एकोहम बहुश्याम, पयलीं द्वैत जालें, ईश्वर आनी पार्वती. आनी ते पार्वती आनी प्रकृती आनी ईश्वर. ईश्वर हो देव. तर तांत थावन त्रिपुटी कसली आयली, सत्व रजतम गुणसाम्य. तें तीन हें केलें आनी तांत थावन ते पयलीं ओंकार आयलो, ओंकारान थावन ते त्रिपुटी आयली. त्रिपुटीन थावन पुराय पंचमहाभूत आयली. सत्व रजतम आनी पंचमहाभूत मेळून अष्टधा प्रकृती जाली. आतां प्रकृतीन दोन आसा ती, एक ब्रह्मांड आनी एक आमगेलें अशें शरीर. तें सगळें, कळ्ळें? तें आसा. तरी ते त्रिपुटी खंयचेय म्हाका हांव ध्यान करतां, म्हाका आत्मज्ञान जाय म्हळ्यार तांतू हांव आयली, आत्मज्ञान हें केल्लें, ध्येय मगल आयलें आनी म्हाका जाय, म्हाका हो एक ध्यास आयलो, ध्यान करतलें हांव. ध्यान आनी कसल्याचें ध्यान करचें तें त्रिपुटी ती आयली. जाल्यार गुणधर्म ताजे कसले, उत्पत्ती स्थिती लय. जत दृष्टम तद नष्टम. जें दिसता, जें उत्पन्न जाता, उत्पन्न जालें की ताजी वाडीक स्थिती बदलता वता, इन्क्लुडींग दृश्य अदृश्य. दृश्य कसलें, दृश्य म्हळ्यार कसलें, जें जें दिसता तें तद नष्टम. जाल्यार आमीच ताजी स्थिती वाडयतात. आमगेले विचार, आमी विचारांचेर विचार कोण 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 न्हू, आमी ते ताजी स्थिती वाडयता वतात आनी ताजे भोवऱ्यान शिरकतात. तावळी आमी द्वैतांत आसतात. आमकां जर आतां अद्वैतांत वचचें, तावळ कल करका सतत ध्यास कोणाल करका, आमी ते किटक भ्रमर न्याय गुरूंगेल सत्संगतींत रावका, नामा सत्संगतींत आनी श्रवण भक्ती करका, नामस्मरण भक्ती करका आनी आत्मनिवेदन म्हणजे जे कांय सांगचें तें भितर श्री रामाक सांगात न्ही, रामाक सांगात.
तर ते गुणधर्म उत्पत्ती स्थिती असं लय असं तशी द्वैत असं सुख दुःख पाप पुण्य नाल्यार मुख्य म्हळ्यार हें जाल्लं आत्मज्ञान जाल्लें तो म्हणना पण कशी कळता तर तागेलें मन कशें आसता एकदम समृद्ध म्हळ्यार तागेल मनशांती जी आसा समाधान त्या कल्ल्याचेर अवलंबून आसना कोण आयले म्हूण समाधान जालें कोण वचूल म्हणून दुःख जालें अशें काही ना मनशांती समाधान शाश्वत समाधान कल्ल्याचेर अवलंबून नातिल्लें निरपेक्ष आणि त्यामीत एक प्रकारची आनंद प्रसन्नता चेहऱ्याचेर प्रसन्नता त्यामीत कोणाकय कोणागेल कॉम्पिटिशनान भाग घेवची ना कोणाक कंपेर करून लढाई करची ना जाल्यार अन्याय जाता जाल्यार गप्प बसून पळोवचे ना ना एक चेरडू पडता बा ताका उबारचें ना हांवें उबारका बा ताजे खातीर कल जाय तें करका तें सगळें करका तरी तांथेंस नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी जिणे गंगोघाचे पाणी जिणे गंगोघाचे पाणी नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हें माया म्हळ्यार द्वैत पाप पुण्य हें द्वैत ना कल्ले ना मायेचे अनेक गुणधर्म कल सांगिल्ले स्वाश्रय म्हळ्यार तिगल अधिष्ठान मायेच अधिष्ठानाचेर मायेल अधिष्ठान केल्लें परब्रह्म आणि प्रतिती मात्र सत्तावान त्या मायेचो प्रभाव प्रतिती आयली की प्रतिती आमची बंद झाली की नंतर ताजो विचार करचे ना आम्ही कल करू बशिल्ली तेंच करचें सत असत विलक्षण सत्य परब्रह्म हें कायम सत्य आणि माय कल आसा सत किंवा असत. कळलं न्हय ताजे उलट आतां ब्रह्म ताजे उलट आसा ब्रह्म कशें आसा तें आतां आमी पळोवया. तांणी सांगल्या हें सगळें करना पळय तांणी सांगल्या संग जी ती तुका नाशिवंत कल्ल्याचेर संग केल्लो थंय द्वैत येयलें न्हय कल्याक जोडसूय तुवें कल्याक मैत्री केली तर दोग जाण जाय ती एक मिनिट थंय वचून उलया प्लीज. संगती तुका नाशिवंत जाल्यार निसंग म्हळ्यार तोवे शब्द अशाश्वत म्हणून संग निसंगातीत होऊन राय. आता पुढील निरूपण आदरे करावे श्रवण संगातीत होई जेल जी खूण सांगी जेल पुढे. इति श्री आत्माराम रामदासी विश्रामधाम योगी पावती विश्राम जय ठाई. हा दुसरं संपूर्ण केलं. आता तिसरं समास असं ब्रह्मनिरूपण तांणी सांगिल्लें परत तांणी रिपीट केलें कळ्ळें. संगती तुका नाशिवंत सांडून राहावे निवांत संग उडोवन राबका निवांत एकपणाचाही अंत जालिया समाधान. थोड वेळ बसतात रे तुम्ही 8:30 बंद जाता प्लीज. संगती तुका नाशिवंत सांडून राहावे निवांत एकपणाचाही अंत जालिया समाधान. कळलं न्हय. आता हांगा संग हो सुद्दां नाशिवंत तर खंयच्याचोय संग करची ना हांवें जावंका तितलोच संग करचो म्हळ्यार कळ्ळें. कितले लागीं वचप आमकां ताजो जितलो उपयोग आसा त्या सगळ्याचो उपयोग करून घेवचे आनी उपयोग करून जाल्लें की तें समज जागेर दवरचें. आतां एक पंतां भूक लागली जेवली आयदान बिदान हें करून घासून दवरली आयदान काय कोणें काण उडयना परत लागतात न्हय दवरून तांचे सुद्दां आमी परत रांदप करूं लागतात म्हूण तिवें वापरले जाल्यार मनान येतान तूं संग दवरचना. एक साधू साधू आनी तागेले शिष्य खंय वता आशिल्ले कळ्ळें. त्या वेळार कळ्ळें जालें एक घुमटी एक बायल मनीस यंग ती चमकून वचा तितलें उद्दा नाशिल्लें आनी अचानक न्हय एक मस्त पूर आयिल्लो जालो तर ती व्हांवन वचा लागली. त्या वेळार तो साधू आशिल्लो न्हय ताणें ती उबारून आपणाक फाटीर घेतली आनी तिवें बसली आनी सर वचून त्या बाजूक वचून तिका सोडली
आणि ती वचुली. हो शिष्य गप्पाची तागल मना नाना कल्प हे विकल्प येताले जाल्यार तां म्हण दाखयनी गुरू न्ही कशें म्हणटलो. तर मस्त वेळाने स्थिरस्थावर जायना पळय ती वचूल बावडी. तरी तांणी म्हणलें, त्या शिश्यान म्हळें की तुमी इतलो व्हड संन्यासी म्हणून घेता ती यंग बायल मनशीक तुमी स्पर्श केलो मात न्ही तिका फाट घेवन तुमी न्हंय दांटून वचूले अशें कशें केलें. तावळ तांणी त्या शिश्या सांगलें, पळय चेडा, फिजिकली ती बुडतो आशिल्ली म्हणून मगल कर्तव्य म्हणून हांव तिका फाटीर घेवन व्हेल्लें आनी तिका सोडून दिलें, ती वचुली बरोबर. पण आत्तां तूं कल करतस, तूं अजुनूय तिका फाटीर धरून घेवन बसला आनी तूं अजुनूय हांव तिका फाटीर धरलेलें म्हणल्यार पळयतस तूं. हांव केन्ना सोडल्या, तूं मनान सोड न्ही. तर तें मनान सोडी. संगती तुका नाशिवंत सांडून राहावे निवांत, कर्तव्य म्हणून सगळें करका. जर तें कर्तव्य कोण जाल्लें की ताजें हांवें केल्लें हो अभिमान सोडका. एकपणाचाही अंत जालिया समाधान, एकपणाचा उमस हांव एकलोच आस, हांव उडास करता बशें हांव एकलो आस, हांव ब्रह्म जावंका, हांव ब्रह्म आस अशी करता बसल्यार जायना. सहज तसका ताका नाम घेतना तें मन त्या नामाच्या भावांत इतलें लीन जावंका. हृदय मंदिरी बसुनी माझ्या तुझेच तू रे घेसी नाम, श्रीराम जय राम जय जय राम. तशी जावंका आमगे हृदयात बसून तान्नेच आमगे नाव घेवंका. आमी कोण, आमी भिरून वचका. दुधान साखर घाल्यारी करगून वतना ती काडू जातली ती साखर ना जाल्यार दूध गोड जाता. तशी मनांत आनंदी आनंद आमगे शरीरभर तो पसरता. तो एक अनुभूती, ती कोणाक तूं कितलो आनंद जाला, तुका कितली खुशी जाल्या. खुशीच म्हणणे तुका दुःख जालें बा, ती एक अनुभूती. तुका दुःख जालें, कितलें दुःख जालें सांगू जातलें कोणाक, इट इज अनिर्वचनीय. कळ्ळें न्ही. तर तशी हें कळ्ळें सर, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म कशें सर, आपल्या एकपणाचा उमस काढी तो त्रिपुटी सावकास. हांव 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 अशें स म्हूण ध्यान करता बसल्यार तांतूंत न्हू हांव म्हाका कल्ल जावचें स आनी आतां हांव कल्लें स आनी कल करका हें सगळें त्रिपुटी येता. कळ्ळें न्हय. तें नाका. त्रिपुटी सावकाश होत आहे म्हणून ध्यास एकपणाचा नसे. एकपणात सुद्धा ध्यास नाका. हांव एकल्याने राबका हो ध्यास ना. जितले सहज येता न्ही तितले तुमी बेगीत तांतूं वचून करगून पडटात. साखर म्हणना म्हाका करगूंचें स म्हूण. तिगल तें स्वभाव साखरेचो की दुदान करडून वता. सद्गुरू अशी चमचो फिरयता ती करगून वता. हें तरी सद्गुरूनी चमचो सुद्दां फिरवंक लागना. तांतूं पडले भितरी ताजें हें इतलें आसता, पावर इतलें आसता त्या परब्रह्माची, तांत आमी करगून आमी एकच जातात तांतूं. तो मी आत्मा ऐसा हेतू, हांव तो आत्मा, म्हाका आत्म्यांत वच्चें स, म्हाका आत्मज्ञान जावंका हाजो विचार करता बसचें. हांव मगल हेतू आस. हेवे हो हेतू हिवे माया. हे नाशिवंत ती टाकी तूं. अरे म्हण तशी विचारूय करची नावे आमी. तरी ताणें सांगल्या तूं नाम घेता 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 नाम 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 म्हणटा बैसा ती नामाच कल जाता, मना जाता. वय की नाही. ती उन्मनी अवस्था. आमी तुमकां लास्ट टायम सांगिल्लें, एक सुषुप्ती अवस्था आसता निद्देची, एक स्वप्नावस्था आसता, एक जागृती अवस्था आसता, ती जागृतींतून स्वप्नच आसता, आनी एक तुर्यावस्था आसता. तावळ मन उंबरट्याचेर उबरल्लें आसता, ताका परब्रह्मय दिसता आनी हेंवूय दिसता. तावळी त्या बाकी 3 अवस्थाय दिसता. ती तावळ त्या परब्रह्मांत वच्चें. सद्गुरू सांगता थंय वच मा, थंय वच, तुगेलें आशिल्लें सगळ्यांक उडे म्हाका दी, कुडा कचरो दी आनी वच थंय तांतूं शिरक, तांतूं एक जा. जाल्यार आमी तयार ना. ती कल्ल्याक की मन दिवंका, मन हांगा दवरका. ती चप्पल आस, ती माय आस, ती घेवन वचूं जायना. ती हांगा दिना पण हांगा मन अशें मेल्ल्यार मगल कल अस्तित्व व्हरलें अशें दिसता न्हय कोणाकय. वय की ना. तेणी ती उन्मनी अवस्थेचा उन्मन जावंका मनाचें. जाल्यार आमकां कल दिसता मगल मन मोडून वतलें, मागीर हांव कल वेजिटेबलशें जावन रावचें वे. तशी जायना बा. मनाचें उन्मन जाता म्हळ्यार कल जाता त्या हाजो प्युअर जी न्हंय वाळवंटांत वचूली खंय आनी ती सुकता आशिल्ली वाळवंटाची उश्णतेने. तावळी
तिन विचारलें त्या वाळवंटाकाची आतां मुखार वाट कसली म्हाका म्हूण म्हाका मागशी वचूं जायना मुखार वचूं जायना हांव कल करचें म्हूण ता वेळार तिणें सांगलें की तूं हांगाची लुप्त जा अयो मागीर हांव मोर मतली ना ना कसल्या मोर मता येदोळच्या तुगेलें हेंच न्ही यू ट्रान्सफॉर्म युअर सेल्फ मनाचें उन्मन करचें म्हळें तें ट्रान्सफॉर्म म्हळ्यार कळ्ळें तें हीट जावन ताची वाफ जाली आनी तें बुरश उदक किंवां घाण आशिल्लें तांतूं तें थंय व्हरलें हां आनी पुराय स्वच्छ वाफ वयर वचुनी ती वायून सांगता म्हूण ना ती माया वायून ते मेघ सगळे वचून त्या पर्वताचेर वचुली आनी थंय वचून थंय अडथळे ना पण थंय तीन पावस पडयलो आनी थंयच्यान स्वच्छ उदक जावन परत न्हंय जावन आयली म्हळ्यार तें कळ्ळें दॅट इज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वॉटर तशी मन उन्मन जाता म्हळ्यार ताची ट्रान्सफॉर्म जाता ते बरे फॉर्म येता ताका कळ्ळें ते स्वरूप तुझे ऐसा जो अनुभव आला तोही नाशिवंतामध्ये आला आता तूं म्हणशी अरे वा म्हाका खरेंच अशें अनुभव जालो मग मन उन्मन जावन गेलें म्हाका अगदी बरें ध्यान लागलें जी अशी कोणा ध्यान लागलें म्हणजे म्हणटा पळय ताका खरें तशें ध्यान लागील आसना ध्यान जर लागलें ती अवस्था अनिर्वचनीय ते कल्ले स्थूल देह सूक्ष्म देह हां आमगो तसं स्थूल देह म्हणा कल्ले जे आमी आतां ताका वेळ ना मुखाल फंत आमी घेवया की निर्वाण षटक म्हण आसलें शंकराचार्यान बरयलें तांतूं गमटे दिल्या तर ते आमी मुखाल फंत जरूर घेवया हां तर ते जे आस निर्वाण षटक तांतूं स्थूल देह आस सूक्ष्म देह म्हणा कल्ले आमगे भाव भावना तें पुरे हां राग द्वेष सगळी माया ते हांव न्हय तरी मागीर तूं कोण चिदानंद रूप शिवोहम हांव शिवतत्व हांव रामतत्व हांव परब्रह्मची हांवच आत्मतत्व हांवच तो आत्मा जाल्यार हें तो म्हणना म्हणल्यार तो म्हणतल विंगड जाता आनी ताका अनुभव विंगड जाता तेमी हो अनुभव अनिर्वचनीय ते एकमेव अद्वितीय परब्रह्म हें सगळे कड इतले भरल्या इन्फिनीट म्हळ्यार कल्लें बिगर दॅन द बिगेस्ट नंबर मॅथ्सांतले व्याख्या डेफिनेशन ऑफ इन्फिनिटी बिगर दॅन द बिगेस्ट नंबर इज इन्फिनिटी कळ्ळें तशी हें परब्रह्म एकम एव अद्वितीय आनी दुसरें कशें आसता अज असं अज म्हळ्यार जन्माक येनी तें ताका आदि ना जन्म ना ती मिती उत्पत्ती ना ती मिती लय ना आनी ताका स्थिती सुद्दां ना मायेक जी अजरा आसता पळय ती ना त्या मिती आमगेले शंकराचार्य हे दक्षिणामुर्ती जेन्ना वृद्ध साधूंक आत्मज्ञान करून तांणी प्रार्थना केली म्हण आयिल्ली दॅट वॉज युवा तरूण आशिल्ली तरूण एकदम कळ्ळें आनी हें बाकी कलेस अजरा असं म्हळ्यार मानतारपण ना ताका आनी अमर असं ते मोरची ना केलें अविनाशी ताच जे आमकां जाय आनी ते कशें सदैव असं सतत ते अशी केन्नाय जायना की ते खंय वचुल्या फिरूक किंवां हांग असं थंय ना अशी ना हां सर्वत्र आनी समान हांग चिके पातळ हांग विरळ हांग घनदाट थंय हांग आकाशांत मेघ येता ती ते थोडे हांग मस्त आयल्या ती थंय पावस पडलो हांग पडनी असली अवस्था परब्रह्मांत आसना सदैव सर्वत्र आनी समान ताच फक्त अनुभव घेतच कशी घेवचो अनुभव तादात्म्यान घेवचो म्हळ्यार कल्लें तादात्म्यान आमी स्वताची ब्रह्मरूप जावचें आनी थंय माया ही येवच्याक शकना आनी तो अनुभव सांगूक जायना फक्त कळ जाता तांतून तो आनंद जो आसा न्ही तो मेळटा आतां हांगा तांणी सांगल्या की हें ब्रह्म म्हळ्यार कशी देर इज नो चेंज इन दॅट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी ताका लागना डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी म्हळ्यार कळ्ळें आंबो म्हाका मस्त आवडटा गुलाब जामून मस्त आवडटा ती 1 खालें 2 खालें 3 खालें 4 खालें 15 खालें तांचे मुखार नाक्का म्हणटा तरी खाने म्हण आग्रह करतात ताची पुराय कडेरी अपकी येता उलटी येवचें लागता नाक दिसता कंठाळ येता तर तशी हांग जायना केन्नाय कंठाळ म्हूण येना वीट अशी ना तेमी तो विठ्ठल पळय
विटेवरी उभा अवीट आनंद गल वीट येवची म्हळ्यार अक्की येवची नॉशी येवचो हां नाक्क बा म्हणदिसचें ताजी एक वीट एक विटेचे दोन्ही पाय घेवन तो अशी कुर्टार हात धरून रमला विठो ती ईश्वरी माया ती आमकां शिकोवचे खातीर राबल्या तुमगेल जे हें आसा आसक्ती म्हळ्यार कहलें तें इतलेंच उरो जास्ती आसक्ती करची ना आसक्ती सोडून दिया ती सगळो व्यवहार करा ती हां जाल्यार आपणे तुमचे खातीर जी बोट हाडल्या पळय त्या बोटींत उद्दा भवसागराची उद्दातांत येवच्या दिनाका ती आणि ताजे खातीर जे जे तुम्ही करता ते आपणा समर्पण करा ती तो ऐसा जो अनुभव आला उन्मनी अवस्थेचा प्रांतू ते स्वरूप तुझे बाळा ऐसा जो अनुभव झाला तोही नाशिवंतामध्ये आला अनुभवा वेगळा राहिला तो तू आत्मा हे ही न घडे बोलणे आता परेरा किती देणे पाल्लड कित लावचे तू कसले म्हूण सांगचे हांवें उलोवच्या लागल्यार ती वय माया उरले ना जाल्यार उरले नासतना तुका शिकोवची कशी वेदशास्त्रे पुराणे तेही नासोनी जाती आता वेदशास्त्र पुराण तुम्ही सगळं स्टडी केलें पण ताजो तुमकां कळणीची ताजो उपयोग असलाय ना आणि सगळं समजा कळलें तुमकां जाल्लें आत्मज्ञान तरी मागीर ताजो उपयोग जावची गरज ना दुसऱ्यान वापरचे आणि ताणे जरी वापरतर की दुसऱ्यांक शिकोवचे खातीर वापरचे कळ्ळें दुसऱ्यांक शिकोवचे खातीर वापरचे एक मिनिट दुसऱ्यांक शिकोवचे खातीर तांणी ते अनुभवाचें हें करता कळ्ळें कल्ल्याक ते शब्द वापरतात नाल्यार कशें सांगचें आतां टिचर स्कुलांत वता अ आ इ म्हणटा कल खातीर ताका अ आ इ येना हांवें तो चेडवांक शिकोवचे खातीर तें म्हणटा तशी हें कशी वचेद हाव टू गो अबावट हें शिकचे खातीर आमगेले गुरू आसात तांकां ताजी गरज ना तांकां तें सगळें तांकां रियलायज सोल्स दे आर जर ते आमचे खातीर आमकां अनुभव मेळोवन दिवचे खातीर इतले कण वचना गेल्यार तूं ते कृपाळू दयाळू कृपाळू जगी दास पाळूक ते सगळें आसता ग्रंथ मात्र जितुका बोलिला आत्मा त्या वेगळा राहिला ये मायेचा स्पर्श झाला नाहीच तयासी ताका आत्मतत्वाक मायेचो स्पर्श जायना ह्या परब्रह्माक कल्ले कितले माय येता ईश्वरी माय येता दगडाची माय येता वस्तुनिष्ठ येता व्यक्तिनिष्ठ येता निसर्गाची माय येता सगळं घुंवतात ती आणि तांतू विलीन जातात ते परब्रह्मान तांकां विलीन जावंकच लागता कारण मागीर ती उत्पत्ती जालेली ताका स्थिती आसा नित्य विंगड आसता आज कल्लें फाय कल्लें मुखार क्षणा कल जाता म्हणून सांगू जायना अशें तें आसता तेन्ना सांगलें ग्रंथ मात्र जितुका बोलिला ग्रंथांत कलकल उलयलें न्ही ते शब्द सगळे माया कळ्ळें तरी तुका शिकोवची कशी ये मायेचा स्पर्श झाला नाहीच तयासी स्वरूप कशें आसता ते निर्मळ निघोट स्वरूप सेवटाचा सेवट स्वरूप म्हळ्यार स्वरूपांत एक फंत वचना ना पडे तुमकां परत धक्के खावच्या लागना ती सुख दुःखाच परे तुम्ही वतात कायम आनंदांत वतात परत येता ती देह घेवन जाल्यार दुसऱ्यांक ते टिचरावर येतात टिचर स्कुलांत वचून चेडवां शिकयता तशी ते सेंट लोक आमचे खातीर येतात स्वता घर हांतू आमकां कशी जायी खंयचे हांतू जन्म जायी तांकां सगळें दिलेलें चॉयस दिलेलें आसता व्हेरेज जे वासनेंत मरता ती वासन घेवन तांकां चॉयस आसना तांगेलें वासन कलकल आसता पळय आमी कोणाल्या फट्टी उलोवचें जाता जाल्यार भितर जें आसता तो देव बसला तो चित्रगुप्त म्हणटात ताका ते रेकॉर्ड जाता आमी कोर्टान सुद्दां ते रेकॉर्ड जाल्लेले हें घेता ती कोर्टान सुद्दां एज अ साक्ष म्हणून तशी तो चित्रगुप्त सांगता तूं फटी उलोवचें जायना आमी वचून कितें धडकन येता कलकल केल्या पुण्य पाप पुराय आमकां दिसता आमी मस्त पुण्य केल्या आमी मस्त डोनेशन दिलें आमी मस्त हें केलें कल्लें ना सगळें थंय येता आनी आमगेलें हेतू स्वरूप हेतू म्हत्वाचो अपेक्षा म्हत्वाची कल्लें निरपेक्ष केल्लें आसल्यार तें पुण्य मेळटा जें
आणि मुख्य म्हळ्यार तें पुण्य मरनापड मेळना, आमी दित्तन दित्तन मेळटा. तांच्याकल्यान सांगिल्लें हे त्याग कशें करचो. एक श्रीमंत मनुश्या, म्हापशी पण हांव काणी सांगिल्ली, तुमकां लक्ष आसा की ना म्हाका गोतना. एक श्रीमंत मनुश्याक ताका हें जाय आशिल्लें, कळ्ळें, मस्त श्रीमंत आशिल्लो, तरी सगळे कडेन विमानान भोंवतालो, कितली तागेलें विमान आशिल्लीं स्वताली, हें तें. पण ताणें सब भरयली आनी ताणें म्हळें हें सगळें म्हगेलें धन हें तें आपण मोरून वतना हांगा सोडून वचचें ना म्हाका, तर तें कशें घेवन वचचें धांवडें म्हणून. तावळे कोणाकय तर सगळ्यांनी सांग कशी घेवन वचूं जाता, हांगा सोडून वचका तुका, ते मागीर हांगाचें दान कोण सोडी म्हूण. तर दुसऱ्यान गोमते कोण ना ना म्हाका हें करचें ना. तर ताणें सांगलें, एक संत आशिल्लो महात्मा, ताका ताणें विचारलें तूं पुणी आपणाक सांग कलेपणी ज्ञान दी म्हूण. तर ताणें गोमतेय कोण सांगलें ताका समजावन. ताणें कल सांगलें गोतस की आतां पळय तूं अमेरिके वता, तुगेले हे रुपीज दिवन न्हू तूं डॉलर्स खरेदी करता, रुपीज त्याग करता की न्ही आनी डॉलर मेळटात. कळ्ळें, मागीर थंय डॉलर मात्र चलना, रुपीज चलना. आनी खंय वचल्यार युरोज घेता, आनी खंय वचल्यार कॅनेडियन डॉलर घेता. तशी तूं मोर वतना त्या प्रांतांत तुगेलो हो पयसो चलना, तें व्हरूं जायना आसा तशी. पण तें कन्वर्ट करून तुका व्हरूं जाता. आतां कन्वर्ट कशें करचें, तर तुका कल्ले मेळटा. तर तूं चेडवां खातीर कल्ले अनाथ आश्रम करी, बरें कल्ले हें करी, बरी कार्य करी, सगळें हें. आनी कसली अपेक्षा दवरनाका. अपेक्षा दवरली की तें तुका ह्या जन्मांतूच मेळटा. म्हळ्यार तें कल्ले समाधान व्हरना तातूंत. हांव दिल्लें आनी घेतलें ताज्यान तूं, म्हळ्यार हांव बांदयलें म्हूण म्हाका मनांत विचार येयले की गेलें तें. तशी सुद्दां करनाका. तर निरपेक्ष बुद्धीने जें दिवन सोडी की म्हाका हें व्हरूं जायना न्हय, तर हें बऱ्या कार्या खातीर वापरया, सगळ्यांगेलें भलें जावं देवा, सगळ्यांगेलें बरें करी. तावळ त्या चेडवांनी, त्या अनाथ चेडवान बरें शिकिल्लें पळोवन, बरें तांणी खाल्लें पळोवन, कोणाक हॉस्पिटल बांदयलीं, तांकां ट्रिटमेंट मेळटा, हें सगळें पळोवन तुका कल्ले मेळटा. जें समाधान मेळटा तें तुगेले डॉलर्स, तें तुका व्हरूं जातात थंय. पण निरपेक्ष भावान करता. तशी आमी स्वरूप निर्मळ आणि निघोट, स्वरूप सेवटाचा सेवट, जिकडे पहावे तिकडे नीट सन्मुखचे आहे. खंय च्या पिवच्या वचुल्यार सगळीकडे ते वट्टाच्या आणि कपाच्या मध्ये स्वरूप असं. स्वरूप म्हळ्यार कल्लें एक धुके सुद्दां न्ही, एक एर हवा सगळीकडे आसता न्ही, हें हवेपेक्षाय पातळ, म्हळ्यार कळनाची भास सुद्दां जायना आमकां, जाल्यार तें आस. आनी तें खरो साक्षी तो. त्या साक्षी तत्वाक पळयता दुसरो साक्षी ना. जाल्यार तें कोणाक भानगडेन पडना हें कितलें खरें. पण आमी तांतू पडल्यार आमगेलें कल्याण जाता आनी बाकीच्यांगेलें कल्याण करूं जाता, हें तितलें खरें. ती आमगेली खरी आवसुती आसा. आमी जुगुळ्ळ्यांत म्हणून ही ईश्वरी माया, ईश्वरू आमकां त्या परब्रह्माचेच अंश घेवन, ताजें हें घेवन, कल म्हणटात ताका हें प्रतिबिंब पडता न्ही, तें प्रतिबिंब म्हळ्यार ही माया. तें माया ईश्वराचें रूप घेवन येता आनी ताका भयंकर पावर आसता ती. आनी तें आमकां मिडियम जावन बोटी घेवन येता. बोटी माया, ईश्वर स्वता गुरू रुपान थंय उबरता आनी आमकां सगळ्यांक हें पावयता. बट वॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू मेक यूज ऑफ इट. अयो ही माय न्हय सोंड दिव्या, म्हाका परब्रह्म मात्र जाय, म्हाका आत्मज्ञान जाय, मेळना. मिडियमाचे शिवाय कसलें करूं जायना. एक उद्दा पिवच्या सुद्दां आमकां कसलेपणी लागता. तशी तर त्यामिती तांणी सांगल्या, जे बहुदुरीच्या दुरी, जे निकटची जवळी अंतरी, दुरी आणि अभ्यांतरी संदेहची नाही. त्या धूरय असं, भित्तर असं, भायर असं, सगळ्यांत असं, सगळं कणा कणांत भरल्या. आनी तें कायमचें आसा. ताका नाश ना, ताका म्हानतारपण ना, ताका जन्म ना. कितलें ब्रह्मांड आयली गेली सगळें. इतलें व्हड ब्रह्मांड, लास्ट टायम सांगिल्लें परत रिपीट करना, that forms a very meager point of परब्रह्माक कंपेर करूं जायना. तशी तरी आमी आतां हांगा राबया. जे सकळा परीस मोठे, जेथे हे सकळही आटे, अकस्मात एक सरे तुटे मूळ मायेचे.
तरी हंग त्यांनी दिल्या ते मृदू कोवळे, सकळाहून मृदू कोवळे, सकळाहून अत्यंत जवळे, जे सकळामध्ये परिनिराळे सगळ्यांत असते झाले अलिप्तस, अलिप्तपणे परिनिराळे अलिप्तपणे. आता हांगा 10 श्लोक जाले. हांगा आमी राबया कल्या म्हळ्यार टायम जाला म्हणलो. आणि प्रार्थना करूया रामाली. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. नमः पार्वती पते हर हर महादेव.